नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आनी हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। सरकारा भायर आशिल्ले फक्त गोंयकारपणाच्यो करतात गजाली जाल्यार आमी गोंयकारपणा खातीर करतात काम मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांचें विधान। फातोडेच्या उदरगतीच्या कामाविशीं चर्चा करपाक येवचें म्हणून भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचें आव्हान पक्षाची शिस्त मोडप्यांक धाडटले घरा दामू नायकाचें म्हणणें। गावडेक काडले उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा सुरू सुभाष म्हणटा आपूण परफॉर्मिंग मंत्री गावड्याच्या शापान गाय मरना निळकंठान पत्रकारांक मारलो थोमणो जाल्यार डिलायला आसा मंत्रीपदा खातीर तयार। इंडोको फार्मा कंपनीन नोकर भरती खातीर देश पातळीचेर परतून जायरात काडिल्ल्यान बोवाळ गोंयांत आशिल्ल्या कंपनीक गोंयकारांक प्राधान्य दितले म्हणून मुख्यमंत्र्यांचें आश्वासन थारलें फेल विरोधकांची टिका। कला अकादमीच्या अध्यक्ष पदाचेर आनी हेर प्रशासकीय पदांचेर बिनराजकीय मंचाची नेमणूक करची कला क्षेत्रांतल्या मनशाक दिवचें प्राधान्य कला राखण मांडाची मागणी। आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयलो व्हडा उमेदीन समेस्त गोंयकारांनी योगासनांचे वेगवेगळे प्रकार करीत गोंय योग दीस मनयलो। आतां खबरो विस्तारान सरकारा भायर आशिल्ले पक्ष फक्त गोंयकारपणाच्यो गजाली करतात मात आमी गोंयकारपणा खातीर काम करतात जेन्ना ते सत्तेर आशिल्ले तेन्ना तांच्यांनी गोंयच्या जनते खातीर कांयच करूंक ना फक्त सत्तेच्या फळांचो आस्वाद घेवपाक ते व्यस्त आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांचें म्हणणें। वेगवेगळ्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आमच्या पुराय गोंयांत अवेलेबल करपाचें काम म्हज्या सरकारान थारायलां। आमी सदोदीत पळयता की सगळें काम करता आसतना खंयसरूच केन्ना दुजाभाव करूंक ना की हांव मुद्दामून बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी खरें म्हणजे एक्सपोजिशनचो विशय काडलो। हांव मुद्दाम सांगता की बऱ्याचशा फादरांनी पयले फावटी प्रेज केले भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान पयले फावटी प्रेज केले की असो एक्सपोजिशन केन्ना जावंक नाशिल्लें म्हणून म्हजें सरकार हें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ह्या धर्तीचेर काम करीत आसा। बऱ्याच मतदारसंघांनी डेव्हलपमेंट जालो ते आमदार म्हणटात आपूण केलो। अरे आमदार विकास करिना आमदार विकास केल्लो जाल्यार तशेंच जातलें आसलें विकास सरकार करता विकास मुख्यमंत्री करता आनी म्हाका पुराय गोंय हें म्हजें गोंय आसा हांव हेजो तेजो म्हणून करिना। शेवटी आफ्टर ऑल जे ओवरऑल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय हाजो सरकाराचो ध्येय आसा। फातोड्यांत रावपी आनी येवपी वचपी लोक कॉन्स्टिट्युएन्सी कितली देखीक हांगा फातोडकारूच रावना हांगासल्यान येवपी वचपी लोक जे आहा ते गोंयभर आसता। फाल्यां सकाळीं जर हांवें फातोड्याचो बस स्टँड बांदपाक जर घेतलो म्हणजे हांव म्हणटा आसतना मडगांवचो बस स्टँड म्हणटा तो कोणी आपूण बांदलो म्हणचो न्ही कारण शेवटी बस स्टँड हांव बांदून घेवपाचो आहा म्हणून एडवान्स पयलींच सांगता हांव की उरलेले प्रोजेक्ट जे आहा हे फातोड्यांतून जातले तेन्ना कारण आफ्टर ऑल ह्या गोंयचो जर विकास जातलो आसत जाल्यार ही कामां करपाची गरज आसा। आमचें ध्येय इतकोच आहा की विकसीत भारत 2047 हे जाता आसतना विकसीत गोवा 2037 हे करपा खातीर सातत्यात दीस आनी रात भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे आपल्या परीन पुराय काम करीत आसा। फातोडेची उदरगत जाल्या असो दावो करून फक्त दिशाभूल करपाचें काम जालां। फातोडेची उदरगत केल्या अशें सांगपी लोकांक उदरगतीच्या कामाविशीं चर्चा करपाक येवपाचें आव्हान भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिलें। राज्यांतले कार्यकर्त्यांक शिस्तबद्ध रावपाचो सल्लो दितना पक्षाची शिस्त पाळनात ताका भायर सरपाची वाट दाखयतले अशें फातोडेंत जाल्ले कार्यकर्ते मेळाव्यांत तो उलयतालो। ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी हेर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले। 3 किलोमीटर एरियाचे रेडिएशन आसा 3 किलोमीटर आणि ह्या 3 किलोमीटरच्या एरिया भितर जो कोण पळय डेव्हलपमेंट जालो म्हणटा न्ही ताणें ताजें उत्तर दिवपाक जाय। उलोवपाक सोंपें साफेरांव म्हणटा ताजें पार्ट 2 हांगाच आसा उत्तर दिया। आज पासून बस स्टँड कित्याक जायना येते होंडा येते सांखळे येते केप्यां येते पाट्यां सगळी कडेन बस स्टँड जाता पण सातोर्डा सारको मडगांव सारको दक्षिण गोंयचो भाले किल्ल्यान आज सुद्दां बस स्टँड जायना। कारण कितें दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना हांव आमदार आशिल्लो बरोबर सांगलें तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आशिल्लो विरोधातलो आमदार आशिल्लो पण तरी पण फातोर्डांत जितले प्रोजेक्ट आयले त्या प्रोजेक्ट म्हळ्यार रवींद्र भवन
तो प्रोजेक्ट आयलो हॉस्पिटल, तो प्रोजेक्ट आयलो कलेक्टर बिल्डिंग, तो प्रोजेक्ट आयलो एससीपीडीचे एक्सटेन्शन, तो प्रोजेक्ट आयलो होलसेल फिश मार्केट, ते प्रोजेक्ट आयलो ITIची सेकंड बिल्डिंग. म्हणजे जाहीर हांव एवरी टायम दिता, एवरी टायम आतांय दिता. एक तरी सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखयात आनी हांव राजकारणांतल्यान भायर वचतां. एक तरी दाखया सिग्नेचर प्रोजेक्ट. ह्या पक्षाची कितें मर्यादा आसा, ह्या पक्षाची एक शिस्त आसा. ह्या जे जाणटे अटल बिहारी वाजपेयी, ह्या अडवाणीजी, नरेंद्र मोदीजी, हे सगळे जे राज्य 18 वरां काम करतात ह्या दिसाचे आनी हो पक्ष येदो व्हडलो भरता, ते असे 4-5 कोण तरी येतात आनी कित्याक उलयतात आनी पक्षाची इज्जत आसली घालतात. हें कशें जावचें ना. हें कित्याक लागून जाता सांगात पळया. कोण तरी मागीर कमेंट मारतना बरयतले, तुमी हाका हाडलो मरे, तुमी ताका हाडलो मरे, तुमी ताका म्हणले. हाडची कित्याक पडटा? ताचें कारण आसा. ज्या वेळेचेर जेन्ना कॅन्डिडेट जेन्ना दवरिल्लो आसता, म्हाका हो नाका आनी कोणीय चलता, म्हाका हो नाका, म्हाका तो नाका म्हणटा आनी मागीर तुमी बदल्याच कडेन खाणार वचून हात घालता. गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडले उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा नेटान सुरू जाल्या. ह्या फेरबदलांत निळकंठ हळर्णकार आनी सुभाष फळदेसायांची नांवां येतात. हाचेर दोगांनी स्पश्टीकरण दिलां. आयकात. गोविंदा उपरांत आनीक दोगां मंत्र्यांच्यो विकेटी पडटल्यो म्हूण राजकी सुत्रां सांगतात. कोण म्हणटा निलकंठाक काडटले, कोण म्हणटा सुभाषाक काडटले. हे विशीं पत्रकारांनी शुक्रारा दोगांकूय गांठून विचारले. सुभाष म्हणटा आपूण परफॉर्मिंग मंत्री, आपली खाती लोक कल्याणाची. निलकंठान पत्रकारांकूच उद्देशून कावळ्याच्या शापान गाय मरना म्हूण थोमणो मारलो. सो लेट सारकें ना ना हांव रेगुलरली चीफ मिनिस्टराक वता आनी विदावट अपॉयंटमेंट म्हणले नंतर हांव लेट गेलो ना. हांव 3 गेल्लो, हांव परत 7 गेलो, हांव रावलो 9 पर्यंत बिकॉज ऑल दोज हू हॅड टेकन अपॉयंटमेंट. हांव केन्नाच मदींच वचून चीफ मिनिस्टराचे हातून भितर हें जायना. I don't take somebody's time and I wait until my turn comes. It's because of that हांव लेट नायट गेलो म्हणून ताचे वेगळे पद्दतीन ना. एब्सोल्युटली कांयच राजकारणाच्या विशयींनी म्हजे खात्याचे जे प्रश्न आशिल्ले आनी थोडेशे लोक तांकां मेळपाक गेल्ले, तांकां घेवन गेल्लो. आयज म्हजे कडेन दिल्ली डिपार्टमेंट्स आसा ती फ्लरीश जायत आसा, लोक हॅप्पी आसा. कारण सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हे समाजाचें कल्याण करपाचें, मंत्र्यांचें कल्याण न्ही. तुम्ही मिडिया एक वर्सभर नाल फोडीत आहा म्हाका काडटा म्हणून पेपरार फोटो घालीत आसता. आतां तुमचें खंयचें इन्फॉर्मेशन हांव नको, पूण जे पार्टीन हांव काँग्रेसून हांगा BJPन जॉयन जाला, ही कॅडर बेस पार्टी, विचारवंत लोक आहा, जेका काडपाचो, देंवोवपाचो, कितें दिवपाचें, ही बरें स्टडी करून, डिस्कस करून, विचार करूनच सगळें चलता. हांव मिनिस्टर जाल्ल्याक म्हाका दिसता मिडियान 3ऱ्या म्हयन्याच्यानूच सुरू केलां म्हाका देंवयता म्हणून. पूण हांव इतकें सांगूंक सोदतां, जाणटे आमचे म्हणटाले कावळ्याच्या श्रापांनी गोरवां मारना म्हणून. कावळ्याच्या श्रापांनी गोरवां मारना. तुमी मिडियान कितके म्हाका करता 3 वर्सां जालीं मिडिया काडीत आहा म्हाका. आय डोंट नो वॉट इज द एक्शन. म्हणजे आतां मिडिया तुमचें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करप पद्दत बरी काय फेल आहा. मजगती तिगांक काडले उपरांत परतून तिगांक नव्यान घेतले. सद्याक तरी दिगंबर, सभापती तवडकार आनी मायकलाची घरकान्न दिलायलाचें नांव रेसीद आसा. मंत्रीपदा खातीर आपूण तयार आसा म्हूण दिलायला उलयली लेगीत. मॅडम मिनिस्ट्री रिशफल पॉसिबिलिटी आसा आनी तुमचें नांव खंय तरी मिनिस्ट्री मेळपाक आसा, तुमकां सांगपाचें. See, it is a decision of Honorable Chief Minister and the party. I am not aware of anything. बट तुमकां मिनिस्ट्री आर यू रेडी फॉर दॅट? Who is not ready? Tell me. Everyone is ready, and I am ready. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. वेर्णा उद्देगीक वस्तुकेत आशिल्ल्या इंडोको फार्मा कंपनीची नोकर भरते खातीर परतून देश पातळीचेर जायरात. गोवा फॉरवर्ड आनी आरची आक्रमक जाल्यात. पोरू वर्सा हेच कंपनीन अशी जायरात काडिल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो. वेर्णा उद्देगीक वस्तुकेत आशिल्ल्या इंडोको फार्मा कंपनीन नोकर भरते खातीर देश पातळीचेर जायरात काडिल्ल्यान परतून बोवाळ सुरू जाला. ही प्रक्रिया 17 ते 29 जून मेरेन गोंय तशेंच गोंया भायल्या राज्यांनी जातली अशें जायराती वेल्यान कळटा. गोंयांत आशिल्ल्या फार्मा कंपनीत भायल्या राज्यांतल्या लोकांक भरती करपाच्या प्रक्रियेक लागून गोंयकारांचेर अन्याय जाता. गोंयांत आशिल्ल्या कंपनीत स्थानिक लोकांक नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान फाटल्या वर्सा दिल्ले. मात हें आश्वासन फेल थारलां अशी खर टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केल्या.
इंडोको फार्मा कंपनीन फाटल्या वर्साक गोंया भायल्यांक भरती करपा खातीर जायरात काडिल्ली, मात विरोधकांनी बोवाळ केल्ल्यान तांकां गोंयांत इंटरव्यू घेवचे पडिल्ले. परतून ह्या कंपनीन जायरात काडल्या आनी भायल्या लोकांक घेवन कंपनी चलोवपाक सोदता. गोंयांत गोंयकारांक प्राधान्य मेळना जाल्यार कंपनीच बंद जावपाक जाय अशी टिका गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसायान केल्या. 1 वर्सानंतर हीच कंपनी परती बोईसर, गुजरात आणि पुण्याक एडवर्टिजमेंट धाडटा. आनी एडवर्टिजमेंटान रिक्वायरमेंट कितें आहा, BSc, B.Pharm ह्यो सगळ्यो कॉलेजी आनी सगळे भुरगे गोंयांत आसात. सो हे भायल्या लोकांक घेवन गोंयची इंडस्ट्री, जंय गोंयांत तांकां गोंयच्या सरकारान तांकां फायदो केला आनी इंडस्ट्रियल प्लॉट दिल्या, थंय भायल्या लोकांक घेवन गोंयांत इंडस्ट्री चलोवंक सोदता. गोंयांत गोंयकारांक प्राधान्य म्हणटा तें मेळूंकूच जाय आनी जर मेळना जाल्यार ही इंडस्ट्री बंद जावपाक जाय. गोंयांत प्रायवेट सॅक्टरान जे गोंयचो टॅलंट आहा तांकां जर गोंयांत जॉब मेळना जाल्यार ही इंडस्ट्री आनी आमकां कित्याक जाय? ते बेगींतल्या बेगीन एक्शन घे, ना जाल्यार आमकां वी वील हॅव टू टेक लॉ इन टू अवर हँड्स अँड सी दॅट दीस कंपनी शट्स डावन. मजगती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान कंपनी सामकार निषेध केलो. कंपनीच्या प्लांटात काम करपा खातीर जाय तशे एक्सपर्ट गोंयांत कमी आसा अशें कंपनीच्या अधिकाऱ्यां कडेन उलोवप केल्या उपरांत कळून आयिल्ल्याचे RGPचो मुखेली मनोज परब सांगता. आयकयात. हो जो त्यांचो प्लांट आसा हो खंय त्यांचो एक स्टरायल प्लांट आनी हो प्लांट फक्त सिप्लाचो आनी तेंचोच गोंयांत आसा. आनी ह्या प्लांटान जे एक्सपर्ट जाय, जे स्टरायल एनवायरमेंटान काम करपी जे एक्सपर्ट जाय ते गोंयांत भुरगे खूब कमी आसा. आनी ते कंटिन्युअस खंय हे पोजिशनाक लागून ते एडवर्टिजमेंट घालीत आसा आनी तांकां भुरगे मेळोंक ना म्हणून तेंच्यांनी भायर घातले. आनी तेंच्यांनी हे रिक्वायरमेंट आसा म्हणून आमच्या गव्हर्मेंटाकूय तेंच्यांनी इंटिमेट केल्लें, तेंच्यांनी सांगलेलें. आमचो सरकार, BJPचो सरकार आसा, हो कितें करता गोंयकारांक लागून हें सगळ्यांक खबर आसा. सो हितून जो मेजर फेलियर जो आमकां आयडेंटिफाय जालो तो म्हटल्यार आमच्या सरकाराचो. कित्याक ह्या प्लांटाक लागून जे भुरगे लागता ते भुरग्यांक तयार करपाचें काम, तांकां तो स्टाफ दिवपाचें काम, ते गॅप भरपाचें काम हे सरकाराचें आसल्याचें सरकारान करूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कला अकादमीच्या अध्यक्षपदाचेर आणि हेर प्रशासकीय पदांचेर बिनराजकीय मनशाचीच नेमणूक करची अशी मागणी कला राखण मांडान केल्या. कला अकादमीत राजकीय फुडाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाक लागून कितें जाता ते जग जाहीर आसा. कला अकादमीच्या अध्यक्षपदाचेर आणि हेर प्रशासकीय पदांचेरच सरकारान कला क्षेत्रांतल्याच मनशाची निवड करची अशी मागणी कला राखण मांडाच्या सदस्यांनी केल्या. ओके, सरकाराची जबाबदारी आसा हांगा नवो चेअरमॅन अपॉइंट करपाक जाय, ताजे बरोबर वायस चेअरमॅन अपॉइंट करपाक जाय, ताजे बरोबर जनरल कावन्सील आनी एक्झिक्युटीव बोर्ड हो अपॉइंट करपाक जाय. सो आतां ह्या कला अकादमी भितर राजकारण्याक हाडटकर कितें दुर्दशा जाता वा बाकीचे कडेन कितें दुर्दशा जाता ती सगळी आमी पळयिल्ली आसा. ताका लागून आमचो सामको स्पेसिफीक डिमांड आसा की आतां तरी सरकारान कलाकारांच्या ह्या सगळ्या दबावा मुखार येवन तुमकां मंत्र्याक काडचें पडलें, तश्यो बाकीच्यो गजाली तुमकां जाग्यार घालच्यो पडटल्यो. आनी ती आमची मागणी आसा की जेन्ना तुमी चेअरमॅन अपॉइंट करतात, जावं कला अकादमीचेर वा जावं राजीव कला मंदिराक वा काणकोण जें कला मंदिर रवींद्र भवन आसा त्या रवींद्र भवना भितर, थंय चेअरमॅन, व्हायस चेअरमॅन हे कलेच्या क्षेत्रांतले मनीस आसपाक जाय. ते मनीस आमकां राजकारणी नाकात, कारण राजकारण्यांनी कितें जाता तें आमी पळयिल्लें आसा. खंयचोच मंत्री, खंयचोच आमदार वा खंयच्याच पक्षाचो पदाधिकारी जो आसा तो हांगा चेअरमॅन आनी व्हायस चेअरमॅन म्हूण नाका. जशें पयलीं चलतालें तशे तरेन तें जावं दी. आनीक एडमिनिस्ट्रेटीव अनुभव आशिल्लो, फकत बेश्टोच हें न्ही, एडमिनिस्ट्रेटीव प्रशासनाचो प्रशासकीय कामाचो अनुभव आशिल्लो अशे तरेचो एक जाणकार, कलेची जाण आशिल्लो जाणकार कलाकार वा कलेच्या क्षेत्रांतलो, साहित्याच्या क्षेत्रांतलो, वेगवेगळ्या हातूंतलो हे जे आसा ताची जाण आशिल्लो मनीस आतां तरी सरकारान हांगा चेअरमॅन म्हणून अपॉइंट करचो, ताजे बरोबर व्हायस चेअरमॅन म्हणून अपॉइंट करचो, ताजे बरोबर बरे बरे कलाकार आसा ते एक्झिक्युटीव बोर्डाचेर घेवचे, जनरल कावन्सिलाक घेवचे आनी त्या पद्दतीन राजीव कला मंदिर आनी हें जें कला अकादमी आसा ती आतां कलाकाराच्या हातांत दिवन पयली भशेन कलाकारांनी ती चलोवची अशी मागतात. आनी त्याच भशेन अजून पर्यंत काणकोण रवींद्र भवनाची अपॉइंटमेंट जाल्ली ना. थंय बी ह्या कलाकारांकच आनी कलेची जाण आशिल्ल्या मनशांक जे बिनराजकीय आसात आनी कलाकार आसात आनी प्रशासकीय अनुभव आसा त्या लोकांक अपॉइंट करचे अशें आमी मागतात.
गोंयभर क्रिस्तांव भाव व्हडा उमेदीन सांजावाची परब मनयतात. सांजा हो सान जॉन दी बाप्तिस्त हांकां समर्पित केल्लो सण. सांजाव ही नव्या काजारी जोडप्यांची परब अशें म्हणटात. आधुनीक काळा प्रमाणे हातूंत बदल जायत गेले. हीच परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर रायकार सज्ज जाल्यात. तरणाटी भुरगीं सगळीं आयतार 22 तारखेर हो सण मनोवपा खातीर व्हडा उमेदीन तयारी करतात. सांजाव म्हणल्यार एक आमगे सांजाव बाकीचे एक आमगेलो सांत आनी आमगे धर्माचो एक खांबो सारको ते आमी मानताय आनी तेजे वरी आमी गोंयां आमी सेलिब्रेट कोत्ताय म्हणजे एक बांय तुडकी मारून एक ट्रेडिशन अशें तें जावं एक आतां चडशे फॅशन जाला आमगेले हेजे सांजाव पार्टी ऑर्गनायज करपाक बट पयलीं ताका रेस्पेद मान दिवपा जाय सकाळीं दिसा वचपा जाय सांजाव म्हणल्यार एक आमचे हेजे न्हू न्याय काजाऱ्याचे फेस्त बांय तुडकी मारताले ओची धाडटाले मावडे फेस्त म्हणटाय तेका आनी आतां भुरगे तेजी मेसेज कितें हे पाट सोंजांक स्पेसिफिकली कितको असो माणूस तेणी सोंजांव एवरी जनरेशनाक गेलो एक डिफरंट भाशेन आसता एक सेलिब्रेट करपाचे आतां जनरेशनाचे आमी म्हणटे भाशेन शावर पार्टी आमी कितें म्हणटा रेन डान्स करताय चडशी बांय दुडकी मारनाय कित्याक बांय नाय आतां पयले भाशेन बांय पुरयले मेसेज म्हणजे कितें एन्जॉय रिस्पॉन्सिबली तुमचे बरे भाशेन दिसाप वचपाचें मागीर सायन्सा पार्टी करताय तेन्ना सिंधान पार्टी करपाचें चड कॉप मारप ना दिस्तू मारपाचें जिवा लागत ते भाशेन आनी दुसऱ्या वाटे वचप ना. रवींद्र भवनाच्या कामाची माहिती संबंधित खात्या कडल्यान घेतले उपरांत रवींद्र भवन केन्ना सुरू जातलें हाचे विशीं सांगपाक शकता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें. मडगांव रवींद्र भवनात आयोजीत म्हायती प्रदर्शनाच्या उक्तावणा उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांचे जाप दितना ते उलयताले. नायगांव रवींद्र भवन हाजो पुराय जो नियाळ जो आहा पयलीं म्हणजे एकदा डिपार्टमेंट कडल्यान सगळें घेतात आनी ताज्या उपरांत तुका केन्ना सारकें जातलें तें सांगता. फोंडे केरीच्या करमळे वाठारांत वासंती नायक हांच्या घराची सामकीच अवतिकाय जाल्या. 3 वर्सां पयलीं घराची मातयेची वणत कोसळिल्ली. आतां घराचें छप्परूय कोसळपाक लागला. मात आर्थीक परिस्थिती बिकट आशिल्ल्यान घराची दुरुस्ती करप शक्य ना अशें वासंती नायक सांगता. सरकारान आपल्या घराची दुरुस्ती करून दिवची अशी मागणी वासंतीणे केल्या. फोंडे केरी गांवच्या करमळे वाठारांत रावपी ही गरीब बायल वासंती नायक तिच्या घराची सामकीच अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. घराचें छप्पर कोसळपाक पावला. पावसाक लागून घरात गळटा. हाका लागून घरात रावप लेगीत तांकां कठीण जाला. वासंती हिचो भाव रोहिदास नायक हाची भलायकी इबाडिल्ल्यान फाटले 15 दीस जाले ताचेरूय मडगांवच्या एका हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. सध्या वासंती घरात एकलीच रावता. 3 वर्सां पयलीं घराची मातयेची वणत कोसळिल्ली. मात अर्थीक परिस्थिती बिकट आशिल्ल्यान घराची दुरुस्ती करप शक्य नाशिल्ल्याचें वासंती सांगता. ह्यान पयलीं थळाव्या पंचायती कडेन मजत मागलेली मात कोणीच दखल घेवनाशिल्ल्याचें तिचें म्हणणें. सरकारान आपल्या घराची दुरुस्ती करून दिवची अशी मागणी वासंती नायक हांणी केल्या. कसं जाली तुमची हें घर मोडलेलें आसा 3 वर्सां फुडले हें बिंदूत कोसळ्ळ्या फाटली सुद्दां कोसळ्ळ्या. सो तुमी दोगांय कामां वचना हांव वतालें जेवण करपा आसतालें हांगा वास्को. भाव एकटोच हांगा आसतालो. तो 8 वर्सां आवय वचून 8 वर्सां एकटो हांवेंच ताका जेवण बिवण खाण चलयता ताका. आतां तो खंय आसा आतां खंय आसा तकलेन बरो ना. आतां हॉस्पिटलान आसा. उलयता बरो तकलो बरो ना. आमी ताका कितले केले आरे थंय रावया तितून व्हरता हॉस्पिटलान कशें रावपाचें. पूण आतां तो हॉस्पिटलान आतां तूं आतां एकटीच रावता ह्या घरान. रावता पूण तुका तें मोडपाची भंय दिसना. तशी भंय दिसना सर कितें करया. पळयलें आमी येवन पळोवन गेलो आनी आमकां हे घरान रावपाक सुद्दां भंय दिसता. केन्ना कोसळून पडत म्हण कळना न्ही. सगळे वयर छप्पर सगळें गेला. सगळें गेला आनी माती कोसळटा. माती कोसळटा सगळे वाशे बिशे सगळे गेल्यात. आतां तूं रांदता आनी जेवता एकटी. हांव एकटीच जेवता. मागीर कित्याक कशें कितें तुमकां इनकम कितें आसा. म्हाका 2 म्हयन्याची येता गव्हर्मेंटाचे. आनी म्हाजी भयण आहा तिवूय बी आमकां धाडटा कित्याक आमकां कांयच दिवना. हे आमचें येवन गव्हर्मेंटान कितें पूण सरकारान हें करून दिवचें आमकां. हें आमचें हें आसा. केरी ह्या पंचायत एरियेन करमळे हो गांव आसा आनी ह्या गांवांत रावपी वासंती नायक आनी तिचो भाव
रोहिदास नायक ही दोगांय ह्या घरान रावता. घराची स्थिती केन्नाय कोसळपाच्या मार्गार आसा. प्रताप नायक हेणी खंय माड्डोळच्यान तिका पत्रे हाडले आनी सद्याक थंय जेवणाची वेवस्था करून दिल्ली आसा. सो ही हालाकीची स्थिती सद्याक केरी पंचायतीच्या करमळे ह्या गांवांत आसा आनी सद्याक ती घरान पूर्णपणे उदक आशिल्ले कारणान तिचे पांय सुजलेले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी. काणकोणात बांदप चालू आशिल्ली नवी पालिकेची इमारत आणि नुस्तें मार्केट प्रकल्पाच्या कामाविशीं आढावो बसका घेतली. हे बसकेक काणकोणचो आमदार रमेश तवडकार, जी-सुडाचे अधिकारी, काणकोण पालिकेचे नगराध्यक्ष आणि हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. बांदकाम चालू आशिल्ले सुवातेरूय आमदारान भेट दिवन दोनूय प्रकल्पांची पळोवणी केली. सुसज्ज असो प्रोजेक्ट तो दरम्यान काणकोणाक आमकां अपेक्षीत आशिल्लो आनी तो प्रोजेक्ट बेगीन जावचो ही सगळ्यांची आमची मागणी आशिल्ली. कावन्सिलरान दिसता की तांचो टर्म सोंपलेलो आसा, त्यामुळे एक बरी सुसज्ज अशी इमारत जी आसा तांच्या पिरियडाक तांचे इनोग्रेशन जावचें तांची अपेक्षा आसा बी स्वाभावीक आसा. त्यामुळे आज ब्रिजेश बाबू आनी बाकी सगळ्यांनी आमी केला आसा एक फायनल इन्स्पेक्शन केलें आणि जे स्ट्रक्चरल जे टेंडर आशिल्लें ते खरें म्हळ्यार उशीर जाला. तरी आसतना आमी ताका एक आयटिमच दिलो आसा की फुडल्या म्हयने भितर जे आसा न्ही स्ट्रक्चरल जे आसा न्ही काम आसा पूर्णपणे सोंपोवचें आनी सुपरविजनांतल्यान कॉन्ट्रॅक्टर सांगला आसा की आपण 1 म्हयन्या भितर सोंपयता. फुडलो थोडोसो आमचो जे फर्निचर आसा तातूंत शिव होय सादारणशे 1-2 म्हयन्या भितर सोंपपाक जाय. टार्गेट घेवन आमकां कंप्लीट करपाक जाय आनी सादारणशे फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर तें काम सोंपतलें आनी प्रत्यक्ष ताजें भाडन आमकां करपाक मेळटलें आनी काणकोणकार अपेक्षीत आशिल्ली ती सुसज्ज अशी बिल्डींग आसा ती दिवची आनी सगळ्यांक वाट पळयता सगळे तर आनी आमी आतां थोडें इन्स्पेक्शन केलें सगळें बिल्डींग खूब बरें स्ट्रक्चर जाल्लें आसा आनी त्यामुळे ताजो आमकां आनंद आसा बरी स्ट्रक्चर आमकां मेळिल्लें आसा. ह्या बिल्डिंगेक वाट पळयता आयज जातली फाल्यां जातली 18 म्हयन्याचो जो आमचो कालावधी आसा ती 3.5 वर्सां जाली अजुनूय कंप्लीट जायना. पण हे तुमी काम जे आसा बेगींतल्या बेगीन मातशी पुशअप करून घेवचें आनी आमकां आमची टर्म जावचे पयलीं थंय इनोग्रेशन करून आमकां तितून भितर बसपाचो एक चान्स दिवचो. म्हापशा पालिकेन थापिल्ले जाचक नितळसाण शुल्क म्हळ्यार सॅनिटेशन फी तशेंच हेर मागण्यो मान्य जावंक नाशिल्ल्यान सोमारा 23 जूनाक पुराय म्हापशे बाजारपेठ बंद दवरपाचो निर्णय म्हापशे वेपारी संघटनेन घेतला. पळयात पुराय बातमी. उत्तर गोंयचो सगळ्यांत व्हड बाजार म्हणल्यार म्हापशेचो बाजार. हांगा सदचे जिणेक लागपी सगळे सामान उपलब्ध आशिल्ल्यान हांगा गोंयभर लोकांचो येवज आसताच. दर दिसा हजारांनी लोकांचो झुंड ह्या बाजारांत येता वता. मात होच बाजार एक दीस बंद दवरपाची पाळी म्हापशेच्या वेपारी संघटनेर आयला. 23 तारखेर म्हणल्यार सोमारा हो बाजार बंद दवरपाचो निर्णय म्हापशे वेपारी संघटनेन घेतला. म्हापशे पालिकेन थापिल्ले जाचक नितळसाण शुल्क म्हणल्यार सॅनिटेशन फी तशेंच हेर मागण्यो मान्य जावंक नाशिल्ल्यान बाजार बंद दवरपाचो निर्णय म्हापशा वेपारी संघटनेन घेतला. म्हापशा वेपारी संघटनेन म्हापशा पालिका तशेंच नगर विकास खात्या कडेन निवेदन सादर करून 4 मागण्यो तांच्या मुखार मांडल्यात. वेपारी संघटनेच्यो त्यो 4 मागण्यो अश्यो. जो नितळसाण कर 5 वर्सांचो लागू केला तो एकाच वर्साचो म्हणल्यार 2025-26 वर्सा सावन लागू करचो. वेपाऱ्यांक नितळसाण शुल्काचो जो श्रेणी दर लागू केला तो योग्य ना, तातूंत फेरबदल करचो. ज्या वेपाऱ्यांनी आतां मेरेन 5 वर्साचो नितळसाण शुल्क भरला तांचे 4 वर्सांचे पयशे तात्काळ परत दिवचे. वेपार परवान्यांच्या वेळार नूतनीकरण जावंक नाशिल्ल्यान लागू जावपी उसरा शुल्क माफ करचो. मात पालिकेन ह्या संबंधान कसलोच निर्णय अजून मेरेन घेवंक ना. पालिका मंडळ आनी अधिकाऱ्यांनी आमच्या मागण्यां कडेन पुरायेन आडनदर केल्या म्हूण वेपारी संघटनेचो आरोप. नितळसाण शुल्काचे आर्थीक वजे हे बाजारांतल्या वेपाऱ्यांकूच न्हय जाल्यार शारांतल्या सगळ्या वेपाऱ्यांक तशेंच सर्वसामान्य लोकांक सोंसचे पडटले. हो नितळसाण कर लागू करपाची प्रक्रियाच मुळांत बेकायदो आसा. पालिका कारभारांत अवैधपणां वाडला. ताचो मार शारांतल्या लोकांक तशेंच वेपारी वर्गाक बसता. 2 दिसां भितर आमच्यो मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार सोमारा 23 जूनाक बाजार बंद दवरून आंदोलन करपाची शिटकावणी संघटनेन दिला. सोमारा सगळ्या म्हापशेचे जे ट्रेड होल्डर्स आसा पळय, ट्रेड लायसन होल्डर म्हणजे सगळे म्हणजे जे सर्विसीस दोतोर म्हण आमचे वकील म्हण किंवा सगळे म्हापशा सिटीन सगळे जे वेपार करपी लोक आहा पळय, वेपारी आसा प्लस आमचे MMA म्हापसा मर्चंट एसोसिएशन आणि सगळ्या म्हापसा शहरांचे वेपारी हांकां सगळ्यांक हांव आवाहन करता
की येताच्या सोमारा सगळ्यांनी आम्ही व्हॉलंटरी आणि पीसफुली बंद पाळतो आणि सगळ्यांनी आमकां MMA सपोर्ट करतो. एक दिसाचो बंद पाळलो मागीर फुडें तुमचं कितें हें जर तर जायना जाल्यार मागीर कितें फुडें जायना ते मागीर म्हणजे सध्या आमचे हे अशें आहा की आमचे काम जातले. आमी पॉझिटिव्ह हितून वयता की सगळ्या आमच्या सिटीजनांचे म्हणजे सगळ्या आमच्या म्हापशेकारांचे हांव बी एक म्हापशेकारूच सो म्हापशेकाराचे सारखे आयकतले आणि एकामेकांक सपोर्ट करून आमी हे करता प्रश्नाक तडी केल्या. मजगती म्हापशेचे आमदार जोसुआ डिसुजा हांणी मध्यस्थी करीत म्हापशे बाजार बंद दवरपाचो निर्णय फाटीं घेवपाचें आवाहन केलें. मात जो मेरेन आमच्यो मागण्यो मान्य जायना तो मेरेन म्हापशा मार्केट बंद दवरपाचो निर्णय आमी फाटीं घेवचे नात म्हूण म्हापशा वेपारी संघटना आपल्या निर्णयाचेर ठाम. ते सांगू शकता और इट लुक्स लायक जस्ट टू क्रिएट इनकन्विनियन्स टू पब्लिक अशें म्हाका दिसता और बिझनेस. येती निवडणुका दोळ्या समोर दवरून खंय तरी आपले राजकीय अस्तित्व वाडोवपाक लागून हे खंय तरी हे आसतलें. then it looks like since it is live there's no misquoting, then it looks like there is some other agenda हो जो agenda आम्ही सॉल्व केलेलो आसा तो थंय उरलो. बंद करूंक जाय, लोकांक इनकन्विनियन्स करूंक जाय, लोकांचो धंदो आसा तांकां नुकसान जातलें. बरें तेंच्यांनी हे बंद दवरला तेजेर तुमी कितें सांगूंक सोदता लोकांक? हांव विनंती करता धंदो जो आसा तो म्हापसा कमर्शियल हब म्हणटा आमी, कमर्शियल सेंटर म्हणटा आमी, म्हापशा धंद्या खातीर चलता. जर बंद जातलो जाल्यार त्याच दुकानदाराक त्रास जातले, म्हापशेकारांक त्रास जातले आनी बार्देसकारांक त्रास जातले. दे शूड नॉट टेक यूज द शॉपकीपर्स फॉर सम अदर एजेंडा. विशय आसा मांडलेलो आसा, documents or whatever communication is already sent to the concerned department. It is already sent to the director who oversees the functioning of the council. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.